नमस्कार. आम्ही आज आसाक मोरजे आणि हांगा खास करून कित्याक आसा तुमकां आमच्या फाटल्यान जे पळयतात ती गजबजी चालू आहा ती गेल्या वर्सा हांगा जाल्ली आणि ह्या वर्सा परत जाता. सो ह्या वर्सा गेल्या वर्साचे पळोवन आमी ह्या वर्सा कितें जाल्ला काय पळोवपा खातीर खास हांगा येयल्या. आणि जो हांगा ग्राउंडार जे चालू आहा ते आसा नारी शक्ती क्रीडा महोत्सव आणि ईव ऑफ जे इंटरनॅशनल वुमन्स डे जाता त्याचे फाटभुंयेर जाता 1 मार्च. आणि जे हांगा जे आयोजीत करता शेकीत दुसरे वर्सा ते मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर भाई. आमच्या वांगडा जीत भाई आसा. भाई नमस्कार. खासा करून गेल्या वर्सा पळोवन आमी ह्या वर्सा परत येयल्ले आसा. येदो व्हडलो जो आवाज जो चालू आहा महिला शक्ती सगळी महिला शक्ती हांगा देवा लागता. हय मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे 9 गांव 9 विलेजी आहात ते हांगासर पार्टिसिपेट. आनी म्हाका खूब खुशी दिसता जे लास्ट टायम आमी केल्लो तर इतलो तांकां सपोर्ट मेळ्ळो. म्हणजे आणि गेल्या वर्सात तेंच्यांनी हे केल्लें की ते ह्या वर्सा आनीक नेटात. म्हणजे 1 म्हयनो जालो आतां ती प्रॅक्टीस प्रत्येक गांवांत आपापले करतात आनी बरें दिसता की एक्सायटमेंट. म्हणजे इंटेन्शन आमचें इतलें जाल्लें की महिला जी आहा तूं पळयता आसतलो तुज्या घरांत महिला आसतली ती सकाळी उठतात घरचें काम करतात भुरग्यांक पळयतात आणि त्यांचे पर्सनल लायफ त्यांचे स्वताचें जीवन म्हणटा ती विसरल्यात लग्न जावन. ह्यो एक दीस असो आहा की तेंच्या खातीर म्हणजे आयज तांकां फूल डे तेंचे स्टॉल्स लायल्यात आमी तरेतरेचे. म्हणजे तेंच्यानी भूक लागली थंय वचोन खावपाचें काळंगाचे स्टॉल लिंबू पाणी परत फ्री ऑफ कॉस्ट थंय वचपाचें. तेंचे हे केल्यात म्हणजे विलेज वायज तेंचे सेक्शन्स केल्यात. हय तेन्ना विलेज वायज ते तेंच्या थंयसर रेस्ट घेवप तांकां कूलर मागीर सगळें म्हणजे तांकां म्हणजे कसलो त्रास जावंक जायना अशी काळजी घेतल्या. तांकां जेवण केलां. खऱ्या अर्थान महोत्सव म्हणू शकता आमी. ह्यो महोत्सव ह्यो सगळ्यात व्हडलो म्हाजो म्हणजे हांव चड एक्सायटेड आसलो केन्ना ह्यो दीस येतलो. म्हणजे लास्ट इयरचो तूं फायनल्साक पळयतलो तुका दिसतलें की नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलीचेर गेमी चलता तशी ही महिला खेळटात. एक तुमकां परत विचारूंक सोदता हांव की लोक नॉर्मली म्हणटले की तुमकां युनीक आयडिया कशी सुचता पण हांव तें विचारचो ना. म्हाका सांगा तुमीच युनीक आयडिया कित्याक विचार करता आसले. कारण कॉम्प्लेक्स हो जातलोच. तुम बाकीचे आमदार आसा की तुमचे कलिग्स आहात सोशल वर्कर्स आहात तुमकांच कशी कित्याक सुचता ही आयडिया. सगळ्यात पयलीं वेलकम तुका. आनी हे आमचे उदरगत हेचे कॅप तुका वत लागता चड नाका रे क्वेश्चन विचारून दुसऱ्याक कळोवं नाका. तरी सुद्दां एक आसतलें मनान पळय जेन्ना कशें आसता हांव महिला स्पोर्ट्स डेत न्हू सिनियर सिटीजन जावं ल्हान भुरग्यांक चिल्ड्रन्स डे जावं ह्या प्रत्येक क्षेत्रांत म्हणजे प्रत्येक कॅटेगरी एज कॅटेगरीन आमी इनवॉल्व जावंक जाय. एज अ MLA म्हाका प्रत्येक घरा मेरेन पावपाक जाय आनी तो हांव प्रयत्न करता. म्हणजे म्हाजें इंटेन्शन इतलें आसा की प्रत्येकाचें सूख दूख तुका शेअर करपाक जाय. तूं तेंच्या सुखा दुखान सहभागी जावंक जाय. सो हे गोश्टी आसतात. तूं जेन्ना ग्रावंड लेवलीचेर जे खंयच्या करून हांव कितें करता हांव म्हाजे सगळे आमचे कार्यकर्ते सगळे म्हणजे इतले बरे आहात की ते म्हाका सरळ सांगतात तूं डायरेक्ट वच तूं डिफिकल्टी अंडरस्टँड कर तूं. आनी तेंकांय सांगता येताना तूं आमकां घेवन म्हणजे आमकां घेवन वचो नाका आमदारा कडेन वयता आमकां घेवन तूं डायरेक्ट वच तो करतलो. अशे आमचे कार्यकर्ते आहात. आनी ते प्रमाणे हांव जेन्ना करून कोणाच्या घरा वयता आनी ते सरप्रायज शॉक जातात कोणाच्या घरान आनी त्या टायमार एक्च्युअल परिस्थिती एक्च्युअल कितें तेंचे डिफिकल्टी ते अंडरस्टँड करूंक जाय. तूं जर पयलींच सांगशीत जाल्यार तुका कळना तें कितें तेंचें हें चल्लां. सो हे इंटेन्शन जेन्ना वयता हांव बाय चायेच्या गाड्यार सांजच्या टायमार बसता. चायेच्या गाड्यार बसता तेन्ना जाणटे बसतात. आतां जाणटे बसल्या उपरांत तेंचे डिफिकल्टीज आयकून घेवप तेंचे वांगडा च्या घेतली. सो ते आपले सांगतात ते आपले म्हणजे स्वताचे सांगनात ते सांगतना कितें कॉमन एक सब्जेक्ट फॉर एक्झाम्पल ट्रेडिशनल वे ऑफ इंटरॅक्टिंग. फॉर एक्झाम्पल हांव फाटल्या दिसांनी चायेच्या गाड्यार गेलो म्हाका खबऱ्यो येयला म्हणल्यार बाबा म्हणलें सगळें आसलें तुमकां हॉस्पिटल स्टार्ट जालें आतां तुमकां तेंच्यांनी म्हाका प्रश्न केलो हॉस्पिटल स्टार्ट करून कितें केलें आमी वचप कशें ट्रान्सपोर्टेशन खंय आहा. म्हणजे तेंच्यांनी तो सब्जेक्ट आपलो म्हणून म्हणजे ऑल ओव्हर कॉन्स्टिट्यूट हो प्रॉब्लम आहा. सो हे प्रॉब्लेम्स कळटा ताका लागून ते लिंक जाता आनी हांव ते विचाराचेर रातभर मागीर चिंतता आनी एक सब्जेक्ट खंयचो तरी घेवन येता आनी हे इवेंट अशें जाता. नारी शक्ती क्रीडा महोत्सव 2026 officially opened.
महिलांचो हो महिला नारी शक्ती क्रीडा महोत्सव 2026 जो गेली 2 वर्सां हे दुसरे वर्स त्यांचे अजित भाई आरोलकर जो हो उपक्रम चलयता उदरगत मांद्रे हेज्या संकुलना भितर हो जो चलयता तेन्ना ही जी बायलांचो हो भव्य आनी दिव्य जो क्रीडा महोत्सव हांगासर आमकां आयज पळोवपाक मेळ्ळो जो खरोच वाखाणण्या सारको आसा. भाई हो चांगल्या प्रकारे सगळे मॅनेज करून हो आयज इतक्यो बायलां तुमकां आतां दिसता हांगासर ह्या ग्रावंडार की जो आपलो रोजचो उपक्रम आसता आमच्या बायलां खातीर जो तेंच्या खातीर हो भाईन दीस दवरला आयज तो खरें स्व इच्छेन बरी खोशी जावन बरे आनंदान ही आयज सेलेब्रेट करता जी दीस आपलो जे जेका लागून हांव अजित भाई आरोलकर हेंच्या खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. आयज तशेंच म्हाका चीफ गेस्ट म्हणून हांगासर जो मान दिलो तेज्या खातीर सुद्दां हांव भाईक खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. तेका लागून म्हाका बरें दिसता की मांद्र्यान आमच्या आयज बरे बरे म्हणजे अशे पयलींचे मांद्रे जे 18-20 वर्सां पयलींचे आनी जे आतां जो मतदारसंघ जसो चलता जशी उदरगत जाल्या हांगासर जी खरीच अशी कौतुकास्पद आसा. आतां आमी हांगा पळयता स्पोर्ट्स चालू आसा. फाटल्यान लॉटरीचो एक हें पळयलां हांवें. लॉटरी आसा हांगा. सो ही लॉटरी स्पेशली अजीच ही आमच्या महिलां खातीर म्हणजे हांगासर जितली महिला येतली हांगा पार्टिसिपेट जावंक ओ पार्टिसिपेट ना जावंक सुद्दां मांद्रे मतदारसंघाची महिला येतली तेंच्यांनी आपले आधार कार्ड येवन आमचो कावंटर थंय लायन लागले सो ताका कुपन्स आसात आनी सिरियल नंबर आहा की फायनल्स आसतली त्याच्या पयलीं आमी ते बॉक्सांक घालून लॉट्स घातले. हे आमचे प्रायजीस आमचे हे प्रायजीस आहा म्हणजे हे आमचे 5th प्राइज इलेक्ट्रीक बायसिकल, 4th प्राइज आमचे रेफ्रिजरेटर डबल डोर, मागीर फसिनो आहा आनी मागीर चेतक इलेक्ट्रीक बायक आहा आनी फर्स्ट प्राइज आहा ते 10 ग्रामाचो गोल्ड कॉइन आहा. सो तेका लागून एक्सायटेड. फर्स्ट प्राइज जो आहा 10 ग्रामाचो गोल्ड आहा. सो आनी हे सगळं हांकां जांकां आधार कार्ड तांकां फ्री आहा कुपन. हे फ्री कुपन आहा जी महिला आमची आहात. हांवें सांगलां तशें ह्यो दीस तेंचो तांकां जितले म्हाका हॅप्पी करूं शकता हांव तितलें हांव करता. म्हणजे आयज तेंचे फूल डे तांकां जितके सेलिब्रेशन करया इवन दनपारचो ब्रेक आसलो लास्ट टायम हांवें पळयलें दनपारचो ब्रेक दिलो तांकां. सो ते आमचे कडेन येवन महिलांनी म्हटलें आमकां ब्रेक कित्याक आयज आमचो दीस न्हू आमकां रेस्ट करपाचेंच ना म्हणून आनी मागीर म्युजीक लावंक लायले डान्स करता ताका लागून दनपार हे फावट आमी डीजे दवरला तेंच्या खातीर डीजे डान्स जातलो. म्हाका एक सांगा इतके करता आसतना कशें जाल्यार अल्टिमेटली तुमी राजकारणी हितून कितें राजकारण आहा पळय हेतून राजकारण ना हेका समाजकारण म्हणटा आनी तूं कनेक्ट प्रत्येक मनशा कडेन कनेक्ट. आयज इतली महिला म्हाका 3,000 महिला आतां सध्या पार्टिसिपंट आहात. सांजच्या टायमार तांकां सपोर्ट करपाक सगळी महिला येतली पूण ती महिलांक म्हणजे तेंचे म्हणजे राजकारण तूं कशें करता इलेक्शना टायम येता राजकारण हे कनेक्ट वाडोवपाक. म्हणजे आयज तूं चिंत हांव ह्या 3,000 महिलां कडेन पावों शकना एका टायमाचेर ओ एका वर्सान सुद्दां पावों शकना प्रत्येक घरान. करेक्ट ते एक युनिक आयडिया. हे दिसा हांव तेंच्याच वांगडा आसा. बरोबर. आयज तेंचे मागीर कंटिन्युअसली मिटींग जातात कशें प्रिपेरेशन करप कितें करप तेंची एक कमिटी काडल्या तेंचे टीम लिडर्स काडल्यात. सो तेंचे कडेन मिटिंग्स ते प्रॅक्टीस करतात थंय वयता हांव ते प्रॅक्टीसेक वचोन तांकां विचारता. सो हे गोश्टी सगळे करता आसतना सगळ्यांक एक कनेक्ट मेळटा एक आपले कडेन आपलेपण कशें मेळटा. म्हणजे आयज म्हाका हांगासर कोण खंयसर गेल्यार सगळीं जाणां येतली भाई यो आपले आमच्या स्टॉलार यो आमच्या वांगडा यो फोटो. सो हे गोश्टी सगळे आमकां एक लिंक करता कनेक्ट करता. सो हे समाजकार्य हे राजकारण हितून राजकारण काय ना. आमचे यादी आदल्यो यादी आमकां परतून जागे करता. आमी स्कॉलान आमचे मास पास करताले स्पोर्ट्स खेळताले पूण आतां आमकां अजीत भाईन आमकां हे स्पोर्ट्स डे केलो म्हणून आमकां परत आमकां जागी केल्ली. नाजाल्यार आमी बायलां आमी सदांच घरा कडेन रांदूंकूच उत्ताली आनी सदांच भाईन आनी वर्साच्या वर्सा आतां जिखोन येवन हो स्पोर्ट्स डे आमकां करचो म्हणून आमी मागता. खूप बरें दिसता आमकां. केन्नाच खंयच्या आमदारान अशें करूंक ना. 20 वर्सां जालीं म्हाका हांव मतदान करता पूण केन्ना हांव अशें खेळोंक ना. 2 वर्सां जालीं हे हांव खेळपाक येता आनी बरे उमेदीन सगळे मतदारसंघाचे आमचे लोक येवन हांगासर महिला दिन साजरो करता आनी व्हडली व्हडली प्रायजां दवरता. आज जेन्ना स्पोर्ट्स डे करता आमी स्पोर्ट्स डे करता यूथ डे करता सगळें करता. आतां हो खासा करून महिलां खातीर जेन्ना हो खासा करून महिलां खातीर जेन्ना करता तुमी न्ही म्हाका एकूच विचारचें की बेजीक इम्युनिटीज किंवा बेजीक जेंचे प्रॉब्लेम्स आसा ते तुमी सांगले की ते सांगतात केन्ना केन्ना. फॉर एक्झाम्पल हांवें अशें आयकलें की थोडे कडेन उदकाचो अजून इशू आसा. सो ताजे कडेन तुमी कशें पळयतात. उदकाचो इशू जेन्ना आमदार हांव जाल्लो तेन्ना उदकाचो मेजर इशू आसलो. म्हणजे कोस्टल बेल्टाक चडशा गांवांनी 8-8 दीस उदीक येयनासलें आनी असो म्हणजे 1.5 वर्स म्हाका
अक्षरशः सफर करचे पडले, लोकांचे आयकून म्हणजे सहन करचे पडले सगळ्यांचे. बाबा उदीक ना, कितें करता, हे करता, कंटिन्युअसली फोन. पूण त्या टायमार त्या पिरियडान आमी 15 MLD प्लांट चांदेलचो तो इमिजिएटली स्टार्टूय केलो. त्या आयज मातशें रिलॅक्सेशन मेळ्ळा, पयरेन एकदां उदीक मेळटा. पूण हेचेरूच हांव स्टॉप जावंक ना. 30 MLD प्लांट म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युएंसीन स्टार्ट केला. तिलारीच्यान रॉ वॉटरूय हाडले. 30 ऑलमोस्ट 80% काम कंप्लीट जाला. सो बाय एप्रील एंड म्हाका तांकां 12 वरां उदीक तरी मेळटलें. आनी आमी फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट म्हणून घेता आमी पोरजी गांव, जो आख्ख्या नॉर्थ गोवान पयलो गांव आसतलो जो 24 वरां उदीक आसतलें. हेचेर आमी ऑलरेडी काम करून कंप्लिशनाक पावला. सो उदकाचो म्हणजे महिलांचे ते उदीक, लायट, जी महिला घरान काम करता तांकां कितें जाय, लायट, उदीक इम्पॉर्टंट आसता. बेसीक कम्युनिटीज जाय ते जाय. परत तेंचे टॉयलेट्स कोणाचे नासता आनी कितें नासता, हे तो इतर गोश्टी आसतात. सो ते सांगतात, सो त्या प्रमाणे आमी काम करतात. बीच बेल्ट म्हणलें की ट्युरिजम रिलेटेड हे आसता चड. सो हांगसरले जे रोड्स जे आसा न्ही, दीज आर ट्रेडिशनल रोड्स म्हणू शकता आमी, कारण डेव्हलपमेंटाच्या नांवार आमी हें करूं शकना तशें आसा. पण तरी सुद्दां जो एक्सेस रोड आसा, ट्युरिजमाचो लोड वाडटा, ताजे कडेन कशें पळयता तुमी? म्हाका दिसता तूं आतां येताना भितर सरतानाच रोड पळयला आनी तुका एक सांगता, म्हणजे मोठेपण अशें न्हू, हे रोड्स खरें म्हटल्यार हांव धन्यवाद आमच्या PWD मिनिस्टराक, तशेंच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक म्हणटा. कित्याक तेंच्यांनी हांव खरें सांगता, हांव फायली स्वता घेवन भोंवता आनी ते करून हाडटा. कित्याक म्हाका खबर आसा कोस्टल बेल्टार टुरिजम वाडपाक जाय जाल्यार फेसिलिटीज बरे जाय. ट्युरिस्ट येतात, ट्रॅव्हल करतात. आमचे स्थानीक आहा ते डेली ट्रॅव्हल करतात कामा खातीर. आनी ताका लागून रोड आमी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 90-95% म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे रोड सगळे टेंडर्स जाल्ले आहात, कामां सुरवात आहात, सगळ्या रोड वायंडींग जाल्या, हॉट मिक्सिंग. तूं जर पयशीत आतां येता रातचो जर वयरशी, तुका प्रत्येक स्पीड ब्रेकरार रिफ्लेक्टर्स दिसतले. त्या गोंयांत तुका खंय दिसचे ना रिफ्लेक्ट, म्हणजे रातचे स्पीड ब्रेकरार कोणी टुरिस्ट येयलो ते कितें दिसाचो तर व्हायट पेंट मारतात ते दिसता, रातचे दिसना. सो रातचे रिफ्लेक्टर्स घातल्यात. सो ते रिफ्लेक्टर म्हणजे अशा प्रमाणे आमी डेव्हलपमेंट करता. इन पायपलायन म्हणटा तशें ओव्हरनायट कांय जावचें ना. ना, ताका टायम लागता, तो टायमा प्रमाणे आमी करपाक सुरवात करता. आनी एक खाशेली गजाल आजच्या प्रोग्रामाची म्हणल्यार हांगा स्पोर्ट्स चालू आहा आनी आमच्या फाटल्यान हांगा जें आसा थंय एक बरो व्हडलो पिंडाल आहा जंय जेवणाचें अरेंजमेंट आहा आनी थंय जेवण केल्लें वतलें आतां. आनी खासा करून अशें की तें जेवण जें करता तें गेल्या वर्सा तुमीच केल्लें. गेल्या वर्सा चिकन केल्लें आनी ह्या वर्सा कितें प्लॅन आसा? ह्या वर्सा सगळ्यांचो डिमांड आसलो की हांवें सुंगटाचें हुमण करपाचें. सो आतां हांव सुंगटाचें हुमण करूंक वयता, कितें लेट जाल्लो. लेट्स गो सुंगटाचें हुमण करपाक या. थंयसर हुमण करता करता एक थोड्यो गप्पा गोश्टी करया. आमी जेवणाची तयारी करता. सुंगटाचें हुमण, सुंगटाचें हुमण सगळो घालपाचो. घाल सगळो घाल, चड सगळें ना, पुरो 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 आनी इल्लो आनी अर्दो घाल, आनी घाल पुरो पुरो. सान मेरेन हांव एक्सपर्ट जातलो सुंगटाचे कडयेन. घरा तुका मागीर करूंक लायतले. हळदीचो पावडर हाड. मिरसांग म्हळ्यार मिरची कट केली काय मिरची पावडर? मिरची कट केल्ली. हे लाव मॅरिनेट करून दवरला. हें घरा तुमी करता काय हांव डेली रांदता. हांव डेली रांदता. म्हणजे हें कशें तुमकां हेजें आवड? ही म्हाजी हॉबी. हां घे सुंगटां घाल. घालू हातून? घाल सगळी. आमटान हाडले हाड दवळ. हे आतां कितके जाणांचें हें? हे 3000 लोकांक जेवण हे सगळें. अच्छा, वेगवेगळे 3000 लोकांक जेवण चालू हांगा. सायमल्टेनियसली थंयसर प्रोग्राम हें चालू आसा, स्पोर्ट्स चालू आहा भुरग्यांचो, बायलांचो खासा करून. हांव कितें म्हणटा भाई, हें जेन्ना आमी धवळिता न्ही, हें सिमिलर टू राजकारण काय दिसता तुमकां? धवळप म्हणजे अशें राजकारण दोळे खतखतले जाता. ते तुमी आतां हें जेवणाचें करता न्ही, तेन्ना राजकारण कितके तुमी ताका रिलेट करता? रांदतना कांयच रिलेट करूंक जाय, मनांतल्यान रांदूंक जाय जाल्यार तें रुचीक लागता. बाकी सगळें मिक्स करशीत जाल्यार वाट लागतली सगळी. यस डन. ए धापून दवर. हें मॅरिनेट करपाक आतां. आतां थंय मॅरिनेट दाखयता यो सगळें जातलें. हां
तुमकां आनी कानो हाड विचारपाक कापलोलो म्हाका? एक कानो ह्या प्रोग्रामाची युनिकनेस आनी एक म्हणल्यार हांव थंयसर तें हें पळयतालो गिफ्ट्स पळयतालो हय सो होम एप्लायन्सीस मोस्टली तसले आसात ताजें कितें हें ते कित्याक महिलांक खातीर महिलांक कितें गरज आहा पळय तितकेंच. महिला खेळटात सो प्रायज व्हरताना महिलांक कितें गरजेचें आहात तें दिवपाचें. दिवपाचें हे पुरो रे हे चड जाता पळय चड जावचें ना न्ही पुरो ना पुरो वाडचा ना पुरो हे मा का नुस्का म्हणटा तशें तें दादीमा का नुस्का तशें अंदाजान सगळें न्ही अंदाजान वा म्हाजें इतलेंच म्हणणें की जेन्ना रांदता तेन्ना मापून तोलून रांदूंक जायना ती केन्ना रुचीक जायना मनांतल्या काळजांतल्यान हात सोडून घालप तेन्नाच जेवण रुचीक लागता म्हणजे नॉर्मली न्ही बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी किंवा खंय पळयता न्ही थंय पळयता की महिलांची जेन्ना तुमी कितें करता न्ही इट इज ऑल अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सो हांगा कशें कितें आहा तुमचें म्हणजे स्पोर्ट्स डेक आमी महिलांक फ्री दवरला स्पोर्ट्स खेळपाक एन्जॉय करपाक तेंच्यांनी काम करप कांयच काम करप ना हांव फक्त आमी टीम हाडटा भायल्यान करपाक आनी हांव तांकां हेल्प करता ओके म्हणजे तांकां टोटली एन्जॉय करून खंयच काय खातीर आमी करता आमचे व्हॉलंटियर्स सुद्दां सेपरेट असतात थंयसर ना टोटली एन्जॉय म्हटल्यार एन्जॉय करप तेंचो दीस आयज तो तांकां सो हो मेगा किचन जो तुमी पळयता तो आयच्या महिला शक्ती ना कितें नारी शक्ती नारी शक्ती सेकंड वो इव्हेंट हो आज तुमचे सुंगटाची आहा प्रिपरेशन जाता म्हणल्यार आमी फुडले आनी गजाली करया डन जशें हांवें म्हणलें स्पोर्ट्स आतां तुमकां किचनांतल्यान मातशें हें मोकळीक दिता स्पोर्ट्स जर परत म्हणलें आमी न्ही थोडे गेमी अश्यो आहा खो खो आहा त्यो ट्रेडिशनल वे हें आसा त्यो ट्रेडिशनलूच तुमी हें करता चडशे पळय जी महिला हांगासर आतां आयज खेळटात ती त्यांच्या भुरगेपणार कितें केलां त्यांच्या भुरगेपणांत त्यांनी खो खोत खेळ्ळ्यात कबड्डी खेळ्ळ्यात तो ट्रेडिशनल आमचे खेळ आहात तेच खेळून येयल्यात स्कुलांतले सो ते खुबशीं भितर नॅशनल्सूय केल्ली आहात अशी आहात पूण ते 20-30 वर्सां जालीं ती विसरले कांयच ना कित्याक खंय पार्टिसिपेटच जावंक ना म्हणजे संवसारान बी इनवॉल्व सो आयज तांकां हांगासर म्हणजे तेंच्यानी भुरगेपणात खेळ खेळ्ळा लंगडी आहा सो जे भुरगेपणात ते स्कुलान तेंचे खेळात ते हांगासर आमी प्रयत्न केला ते खेळ करपाक एक स्पोर्ट्स असो आहा जो खो खो म्हणटा आमी खो खो न्ही हय. खोखोन कशें जो एकटो पयलो हातल्यात एका उठोन धांवलो काय ना एकटो ते टपकन तेजे थापण मारता तो वचून तेजे मारता करून करून तेका करता हें अशें राजकारण कशें दिसता तुमकां तू वचत खेळा कडल्यान तेणी रांदपाचें किचना कडल्यान राजकारणूच कनेक्ट करता ना म्हाका म्हाजें म्हणणें फक्त इतकें की प्रोत्साहन दिवप हांव उलटें म्हणलो ना प्रोत्साहन दिवप तेजेर थाप दिवप आनी फुडें व्हरप हें तुमचे भितर आसा काय कितें हांगा कशें आहा हांगासर राजकारणान थाप धरून फुडें वच म्हणनात थाप दिवन कसो फाटी हाडप ते पळयतात आतां हांवें काय म्हणूं ना तुमीच म्हणला फॅक्ट ते हांव कितें कॉमन मनीस कोणूय सांगतलो तुका तो कोणाक जाय कितें हें जाल्लें हय हय हाय 70 वर्सां जालीं म्हाका असलें आमी केन्ना पळोवंक नासलीं आदी इस्कॉलान वयताना पळयतालीं आनी आतां आमकां चड उमेद येता आनी पडल्यार पासून आमी उबे रावन धांवता आनी 1 म्हयनोभर जालो आमी प्रॅक्टीस करता पडल्या पासून म्हणून सांगाना म्हणना आमी खंयच केन्ना भायर सरोंक नासले आमकां हे प्रोग्राम बघूंक अख्खो दीस आमकां मजा येयली आमच्या घरा कडलें काम सुद्दां आमी सगळें सांगून बाईन आमचेर खूब उपकार केल्ले आसा आमकां सीख जाले खूब जाले आमचे घरा मोडलेले सुद्दां आमकां मदत केल्ली आसा जीत भाई हो असो व्यक्ती आसा की तो सगळ्यांक हेल्प करता तो अशें तूं गरीब श्रीमंत अशें कितें पळयना पार्टी बीन अशें कितें पळयना तो लोकांक इतलो प्रोत्साहन करता की तुमी मोटिवेट जा ते लोकांक हेल्प करून लोकांचे गरीबांतले गरीब लोकांक इतलो हेल्प करता की तो लोक तेजे इतके उपकार विसरोवचे ना थोडे न्ही आमचे ट्रेडिशनल थोडे हें आसात व्हडले व्हडले इव्हेंट्स आहात गोंयचे शिगमो जावं आनी कितें शिगमो आसा त्याचे भितरच जेन्ना इंडिविज्युअली इंडिपेंडंटली येदो व्हडलो जो प्रोग्राम आयोजीत करप हांगा फाटल्यान पळोवंक शकता आमी लोक सारके पळोवपाक सुद्दां जमल्यात तेन्ना इतकी ताकद खंयच्यान येता इतकी उर्बा खंयच्यान येता ही ताकद आमची मेन म्हटल्यार आमचे कार्यकर्ता आणि ही महिला शक्ती म्हणजे आयज
ठामपणे म्हाज्या फाटल्यान महिला शक्ती जी आहा मांद्रे मतदार त्याच्या खातीर म्हाका चड प्रोत्साहन मेळटा, कित्याक ती सदांच कसलो कार्यक्रम आसलो न्हू फुडें धांवतात, फुडें सरतात, गांवांत कितें जाल्यार फुडें सरतात आनी एक भावा सारको म्हाका ट्रीट करता ते प्रत्येक घराघरांत आनी रिस्पेक्ट दितात ताका आनी तेच्या खातीर हें काम जाता. आतां तूं म्हटल्यार शिगमोत्सव, तूं बिलीव जावचो ना, तूं पणजेचो म्हापशेचो शिगमो पळय आनी मांद्र्याचो शिगमो येवन पळय. तूं मांद्र्याचो शिगमो आहा पळय तो इतलो क्रावड आसता, कित्याक आमी फक्त सरकार टुरिजम डिपार्टमेंट जे हे दिता फायनान्शियल एसिस्टंट दिता किंवा आनी कितें तेचेर आमी रावनात. आमी स्वताक थंय लोकां खातीर कितें जाय जे येतले थंयसर पळोवपाक ओ जे पार्टिसिपेट जातले तेंचेर. तूं खंयच्या शिगम्याक आयकलें जे पार्टिसिपेट आहा तांकां जेवण मेळटा. आमी कितलेशे 2-3,000 4,000 पार्टिसिपेंट येतात, तितले रोमटा मेळ जावन सगळ्यांक जेवण दितात, सो उदीक दितात. सो हे फेसिलिटीज आमी हांगासर दितात. कार्निवल जालो कार्निवलाक आमी सगळे फेसिलिटीज दितात. दिपोत्सव जालो दिपोत्सव आमी ओन करतात स्वता. दिपोत्सव सगळी महिला आपूण पार्टिसिपेट जातात. सो कितलेशे अशे एक्टिविटीज आहात जे आमी आतां शिगमोत्सव मांद्र्यान नासलो केन्ना, कार्निवल मांद्र्यान नासलो. कार्निवल हांवें 2017 हांगासर हाडला, हांव आमदारूय नासलो. बुर्जी कार्निवल 2017 आमदार नासतना हांगासर हाडला. सो तो कॅलेंडर टुरिजमाचेर ना, पूण ते कॅलेंडर घालून घेतलो. शिगमोत्सव हांव स्वता करतालो 2 वर्सां तो हे पळोवन रिस्पॉन्स पळोवन टुरिजम डिपार्टमेंटान आमचे ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान तशेंच आमचे चीफ मिनिस्टरान दोगांयनी मेळोन इतलो व्हडलो रिस्पॉन्स जाल्यार गव्हर्मेंट कित्याक सपोर्ट करना हे अर्थान तेंच्यांनी सपोर्ट कर. गेल्या वर्साच्यान तेंच्यांनी सपोर्ट करपाक सुरवात केलो गव्हर्मेंटान. कित्याक हांगासर कितें जाता एकूच तुमी शिगमो पयशे कार्निवाल कोस्टल बेल्टाक म्हणटात तो आख्या गोंयान हांगासर मांद्र्यात जाता. सो कोस्टल बेल्टाक कितें जाता आमी ते आमचो कल्चर कितें आहा ट्रेडिशन कितें आहा ते आमी टुरिस्टांकूय दाखयतात. तूं कार्निवाल पयशे शिगम्याक फॉरेनर इतले भरलेले असतात तांकां एक्सायटमेंट ते येतात भोंवपाक, पूण ते कितें तरी समथींग डिफरंट म्हणजे आमचो गोंयचो कल्चर पळयतात. म्हाका दिसता असले एक्टिविटीज कोस्टल बेल्टाकूय जावपाक जाय आनी ते प्रमाणे आमी सगळे तूं म्हणटा थंय म्हाका ताकद खंयच्यान येता ताकद तेंचे कडल्यान येता. कोस्टल बेल्टाक महिला इतली एग्रेसिवली प्रॅक्टीस करतात आनी पार्टिसिपेट म्हाका दिसता ग्रावंड म्हणजे कंप्लीट गांवांनी त्या सायडीन जर बाकीच्या थंय कसली स्पोर्ट्समॅन आसतली जे लोकल स्पोर्ट्स खेळिल्ली आसतली आतां 30-40 वर्सां जाली ती विसरल्यात. सो तांकां हाडपाची गरज आहा. म्हाका खरेंच बरें दिसतलें की आख्या गोंयची महिला जर अशी भायर सरली आनी एक तांकां चान्स दिलो आनी तांकां एक दीस तेंच्या खातीर तांकां तेंचो दीस तांकां जगपा खातीर फ्रिडम जाय ते करा अशें दीस जाल्यार म्हाका डेफिनेटली महिलांकूय काम करपाक उमेद येतली. घरान संवसारूय सांबाळपाक तांकां एक आख्या वरास ती याद काडीत रावतली. आयज खंयची महिला जिखल्या उपरांत ती ट्रॉफी व्हरतली आनी ती पळयताना प्रत्येक दिसा पळयताना ती आपूण जिखोन हाडले ह्या एजीर जिखोन हाडले. सो हे जावपाक जाय. कितको पर्यंत असं चलता तो? लास्ट टायम 8 जाली. सो फायनल्स चड एक्सायटमेंट आसता फायनल्साक. कित्याक आतां ते कशें आसा पळय जे विलेजीस जिखतात मॅक्झिमम कितले जिखतात मॅक्झिमम खंयची विलेज प्रायजां जिखतात जास्त जिखता पळय तांकां पॉयंट्स आहात आनी ते पॉयंट्स हायेस्ट कोणाक आहात ते म्हाका दिसता तांकां प्रायजीस आहात. म्हणजे एक ट्रॉफी आहा चॅम्पियनशीप ट्रॉफी म्हणटात ती म्हणजे खंयची विलेज ट्रॉफी जिखतली तांकां लागून ही आहा कॉम्पिटिशन आनी तांकां एक ट्रॉफी दवरले आनी कॅश प्रायज दवरले. आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचे जितबाई आमदार ते एक असे मनीस आसा की सगळ्या बायलांक लागीं करूंक तेंची उदरगत कशी जातली तांकां पाठिंबा कसो मेळटलो हे ते पळयतात आणि त्यांच्या सहर बायलांच्या फाटल्यान ते उबे रावतात. प्रत्येक बायला स्वावलंबी कशी जातली हे तेंचे एक हेतू असता. मी ह्या खेळात भाग घेतला. म्हाका 55 वर्सां आहात. लंगडीत भाग घेतलो. असो आमदार इलो काय तर कोणेच हे काम आमचा करूंक ना बायलांचा. हे भाई आता जीत भाई येवन 2 वर्सां जाली आमी खेळांक येतो. सगळ्यांक बायलांक फुडें काडून त्यांनी जी ती कामाय करता तो सगळ्यांचो सपोर्टय करता, सगळ्यांक लागीं करता, सगळ्यांचे बारीक ह्याचे जे सगळ्यांचे लक्ष घेता तो. फायनली भाई जेन्ना तुमी ही स्मायल पळयता न्ही ती सगळी महिलांची स्मायल पळयता वय गट सुद्दां पळोवंक शकना आमी म्हणजे थ्रू आवट एज म्हणजे एज बॅरियर ना सगळी जी स्मायल जेन्ना पळयता कशें दिसता. तुका सांगला तशें म्हाका तेंच्या तोंडार एक स्मायल तितकीच खूब जाली. तेंच्या तोंडाची स्मायल पळोवन म्हाका आनीक एनकरेजमेंट मेळटा म्हणजे आनीक काम करपाक उमेद मेळटा. सो हे तेंची एक वर्स भर तेंचो ह्यो इव्हेंट हांव रावता केन्ना परत येता काय म्हणून.
तो वर्सान वर्स आमी बऱ्यान बरें आनीक करपाक सोदतात आनी तांकां तेंचो दीस आयचो दीस कसो आनीक उमेदीचो तेंचो जातलो आनी तेंच्या तोंडाचेर एक स्मायल येतली आनी त्या स्मायलीचेर आमी कशें काम फुडें करतले तें आमी हें करतात. भाई चडांत चड देव बरें करूं, कंटिन्यू युअर गुड वर्क. आणि आजच्या दिसा खरेंच तुम्ही बिझी आहात, जेवणाची तयारी करता, आम्ही जेवपाक नक्की येता. देव बरें करूं. जेवंक येवपाचो Yes. तुवें. येस, थँक्यू सो मच. Thank you, sir. थँक्यू. आयज आमच्या महिलांनी म्हणजे रिक्वेस्ट केल्ली की हे फावट चिकन नाका, हे सुंगटाचें हुमण जाय म्हणून. सो आयज त्या पद्दतीन आमच्या सगळ्या जे पार्टिसिपंट जितकी महिला आहात आमच्या 9 गांवांची तांकां लागून सुंगटाचें हे हुमण केल्लें आहा आनी तुमी खावन पळोवंक शकतात बरें जाला की ना तें. सो म्हाज्या पद्दतीन प्रेमान हांवें केल्लें आहा. फायनली आजची जी कार्यावळ आहा तेजो मेन कोर्स जो आहा, मेन कोर्स म्हाज्या ताटान पावल्लो आहा. भाईन रांदिल्लें स्पेशल सुंगटाचें हुमण टेस्ट करूया. आवडलें जाल्यार सांग. नाजाल्यार डायरेक्ट नांव सांगता. हय. ऑसम. बरें सांगू, कुयण्यान रांदता पळय तो टेस्ट, कुयण्यान रांदता तो टेस्ट येयल्लो आहा. आय डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माय टायम. बरोबर भाई, म्हाका दिसता पॉलिटिक्स ना जाल्यार हें बरें आहा. ना जाल्यार मागीर स्टार्ट करपाचें. वंडरफूल. बरोबर, म्हाका दिसता वर्स आळगून जेन्ना ती जेवतली न्ही असलें हुमण म्हाका दिसता आवय करता काय जाता टेस्ट आहा. वंडरफूल टेस्ट. अशें म्हणटा परत परत मिडल पॉलिटिक्साची म्हणटा म्हणून तूं खरोखर बरें सुंगटाचें हुमण करता. आणि ते थोड्या लोकांक इतल्या लोकांक केला. इतक्या लोकांक हे 3000 लोकांचें जेवण आनी तसो फ्लेवर मेंटेन करप सिरियसली इट्स ऑसम. थँक्यू सो मच. येस. आय विल एन्जॉय माय फूड. एन्जॉय. तुमकां हय, थँक्यू सो मच. थँक्यू.